बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 19 वॉल साम 19 वर्स 14. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिन्नां तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खडपा म्हज्या तारोका. वय मगचनो सगळ्या काळजान आनी मनान सुमयाक मेळोवंक ताका आराधन करूंक हो थोडो वेळ करसूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या आसा. दिमी गेल्या त्रिएक देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करून गावया गीत K4 पेज 149. देवा बापाक आराधन करया. देवा बापाक आराधन करिया, जेजू सोम्याक नमन करिया. देवा बापाक आराधन करिया, जेजू सोम्याक नमन करिया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखनिया, त्रिएक देवाक हरसून वाखनिया. देवा बापाक आमी मान करिया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गाव्या. देवा बापाक आमी मान करिया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गाव्या. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा समोर करिया, त्रिएक देवा समोर करिया. सुमयाक आमी मान करया, सुमयाक नमन करया, सुमयाक आराधन करया. आमच्या तोंडांतलीं उतरां आमच्या काळजांची चिन्नां सगळीं ताका मानो. आमचें कडाप आमचो तारोक तो आमचें सर्वस्व तो जावन आसा. ताका मान, ताका आराधन, ताका स्तुती फावो, ताका महिमा फावो. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सुमेस्ताम एका मोनान काळजान आज ताका आराधन कर, ताका नामान कर, ताका लागीं सरया. देवा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. बापा 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 नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा सर्व हालेलुया हालेलुया आराधन स्तुती आणि महिमा तुका.
विश्वासी देवा आमचे सगळे सदांच आशा हो पवित्र सत्रामेत आमची कदर जायचा हालेलुया 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 मगचनो आज आमी सांसिमाव आनी सांजुदू धर्मदूतू हांची परब आमी संभ्रमता सांत पावलो एफेसकारांच्या पत्रांत स्वर 2 19 वोळ तावन मुखार 22 वोळ हाच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा अशें म्हणटा तशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय परदेशी न्हय आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहा नागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे धर्मदुतांचे आनी प्रावद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सुमयाक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यान पळय मुगाळ भावा आनी भयणी आमी सुमया जेजू क्रिस्तांतय खरी एकलीं एकवट जोडता देवाचें मंदीर आमी जाता केन्ना देवाक आमी लागीं सरता देवाक चड आनी चड मान करता वळखता आनी आज ह्या धर्मदुतां सवय मेळोन कित्याक आमकां आमी जाणा पवित्र सभा एक पवित्र कातोलीक अपोस्तोलीक वन होली कॅथलीक एन अपोस्तोलीक आमी म्हणटा तर आज ह्या धर्मदुतां सवय मेळोन सांगता मेळिल्ली आमी जेजू सवय आमकां एकवट आसा म्हणून पातयेवची तो बावर्त उसारची सगळीं आमी सांगता मेळोन सुमयाक अर्घां दिवया गावया आमी गीत H45 594 स्तुती कर सुमयाची धन्य देवाची तळी पडून संतोषान आमी गावया स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची सर्व सांगता एका मनान आनी एका काळजान सुमयान जेजू क्रिस्त ते आमकां आसा तो एकवट आजू सांग प्रसार कर ताचेर विश्वासून पातयेवन सांसूत आनी सांसिमा धर्मदुतां सवय मेळोन आमी अर्घां दिवया स्तुती करया खालते जाया दिंबीर पोडा देवाच्या मुखा थाळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषा खालते जाया दिंबीर पोडा देवाच्या मुखार थाळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषा प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया प्रणाम करा नमन करा सर्गींच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया स्तुती कर सुमयाची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सुमयाची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची वै सर्व आमी लाना ओढा दुबळी ग्रेस सर्व संगता मेळोन आज सुमयाची स्तुती करया सुमयात आमकां आसा तो एकवट सुमयात सुमयात उसार सुद्दां बावाड आज सुमेस्त एका मोरान एका काळजान सुमयाची स्तुती कर
तुम्ही आज्ञा वाढून आम्ही अर्घां दिवन ताजे देव संतोष पळया गाना वडा मुखार सरा लाना बोडा मोकसरा गीता गायना दुबळी ग्रेस्त एक कोड जोडा जेजूच्या नावा लाना वडा मुखार सरा गीता गायना दुबळी ग्रेस्त एक कोड जोडा जेजूच्या नावा सर्व आम्ही स्तुती करिया वोडा दाबाजा जीवित आमचे नंदन करिया वर्त्या संतोषा सर्व आम्ही स्तुती करिया वोडा दबासा जीवित आमचे नंदन करिया वर्त्या संतोषा स्तुती कर समयाची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर समयाची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची रायांच्या रायाची तरी स्तुती करे हालेलुया 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 स्मयार गाने उडा महिमाने स्तुती काम का समय सांगे कोटायल्या स्मयान जेसू ख्रिस्त ते आमका सांगता हाडल्या तुझी स्तुती करून पावतल्या निरंतरी तुझ्या हसर बळाम करो तुझे पातियो आमचो भावार्थ बरोबर सोडवण्याची होतल्या हालेलुया हालेलुया we thank you Lord thank you Father thank you Jesus हालेलुया 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 किदोर तो देव आमचो समया जेजू ख्रिस्त ते आमा समेस्तांक एक कोटान वा आमकां सांगता हाडलो आज आम्ही संतोष पावता त्या सुमयात आमचो वेळ आमी करसीत आसतना आराधन करन स्तुती करन त्या सुमयाचो मोग आमी नियाळटा आज आमी नियाळटा ह्या दोगां धर्मदूतांचे फेस्त आमी करतना देशभक्त सा सिमांव आनी सा जूद तद्देव हांचे विशयांत मोठ्यान आमी जाणा जमचें जाल्यार सडीत आमकां कितेंच कळीत ना पण म्हणटात सा सिमांव देशभक्त एक वकील जावन मोइजेच्या नियमशास्त्रांत ताका उर्बा आसली देखून रोमागरांच्या बरादीक जू कान उडोवंक प्रयत्न करच्या देशभक्त पंगडाचो सांदोतो जावन आसलो देखून ताचें नांव आपयलें देशभक्त सा सिमांव म्हणून कुडसिलां ग्रीक आनी इजिप्तच्या संप्रदाया प्रकार जेजून गलिलयाच्या काना शहरांत पयले अजाप केल्ल्या वेळार त्या लग्नांत सा सिमांव नवरो जावन आसलो ही म्हणटात इतलेंच सा सिमांव विशयांत आमी जाणाव पूण सा जूदो सा जाकोब धाकटो हाचो भाव आनी आमच्या सुमयाचो मावशेचो भाव म्हणटात नव्या सल्ल्याच्या क्रेच्या पत्रांचो तो बरयणारी जावन आसा ह्या पत्रा विशयान ओरिजीन पवित्र सभेचो एकलो बापय म्हणटा थोड्या पंक्तींनी बळिश्ट शिकोवन आटापून आसा आनी संप्रदाया प्रमाणे द ट्रेडिशन टेल्स जुदान विशेश जावन पालेस्तिनांत भावार्थ प्रगट केलो आज पळया पालेस्तिनांत कितें जावन आसा आज आमी कितलें मागजय ह्या धर्मदूतां सवय मेळोवन आमी एका मनान काळजान सुमयात एक खोड सोडलेली आमी मागोवंक जाय आनी उपरांत म्हणटा तो पर्शिया आनी आर्मेनिया गेलो थंयसर मार्तीर मेलो सा जूद तद्देवाचो आनी जुदास इस्कारियोताच्या नांवाचो उसार एकामेका ताळ पडचे तसलो जाल्ले वरवीं मागण्यांत सा जुदाची ससाय मागची भोव उणी म्हणटात पूण हेर सर वाटो बंद जाल्ले वेळार अकरेक सा जुदाची ससाय मागतात अशें सर बरवो सोगडायलेल्या संदर्भांचो पात्रोन म्हणले बरी आयले वरच्या वर्सांनी ताका स्विकार केला इज ए सेंट नोन फॉर होपलेस केसेस देखून मोगाळ भवान विनी आज सा सिमांव आनी सा जूद तांचे फेस्त दोग अपोस्तल आमी आचरण करता आसतना तांच्या जिविता विशीं आमकां सडीत कितेंय कळीत ना पूण सुमया जेजू संगी तांची सळावळ आनी सुमयाच्या साल्वा सावांच्या मिसावान तांचो पात्र
आमकां सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी सोलोवन भाग्यवंतपणाच्या जिणेमुखान संतोश आपणावंक शिकयता. कशें तांणी सुम्याची सळावळ केली आनी सुम्याचो मोग केलो तर आमकां ते प्रेरीत करतात. मात्रणी आमचे खातीर ते विनाती करतात. तर आमच्या दोळ्या आमी धांप्यास एक घडी बोल आमी देवाक अर्घां दिवया. ह्या दोगांय धर्मदुतां खातीर सा सिमांव सा जूद आनी तांच्या जिविता खातीर तांकां सुम्याते आसलेल्या सळावळे खातीर आसिस्त कृपा आमी देवा लागीं मागोवन घेवया. आमी आज देवाक लागीं सरता आसतना सुम्याचो मोग आमचे थंय सडो ताची सळावळ चड आनी चड आमी करून सुम्यान आमकां दिवची एक बेसांवां ताची कृपा आमी आपणाव. सुम्या आमकां आमची मनां आनी काळजां उक्तीं करो. ह्या खातीर आमी मागया. आज आमचें समर्पण करया. आमी येसू कृपा आज मागया. जे कितें आमकां मेळोवंक आसा सगळी मागणी आमची तेसांवां आमचे कश्ट आटे विटे काळजाचे अत्रेग सगळे आमी बडयत आसना हो आमचो इरादो जावं. ते सुम्याक चड आनी चड आमी लागीं सरो. सुम्याक आमी सांगया सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून हांव आयलां. कोणा लागीं वचो सुम्या तूं मात्र सगळें करूंक शकताय. तूं म्हाका सगळें दिवंक शकताय. तूं मात म्हजी थान बुक म्हज्या आत्म्याची प्रत्येक तरान बागोवंक तूं शकताय. सुम्या आज म्हाका आनी हांवें बेडोवची एक मागणी तूं स्विकार कर. तुजे थंय म्हजो बावट बरोवचो मोग सडय. सांजूद आनी सिमा बरी तुजी सळावळ खंयची येवंक म्हाका फावो कर सुम्या. गावया आमी गीत O11 पेज 192 सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सुम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सुम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सुम्याक आमी लागीं सर बावडटान बरोबर शान मोगान आशेवन ताणे आज आमचें समर्पण करून सगळें सुमी घेता समजता. आमकां ताच्या कृपेन भरता. आमकां बेसांवांनी भरता. आशिर्वादीत तो करता. त्या सिमांव आनी जूत देवाक दिल्ली ती तेच कृपा आमचे थंय तो वळयता. Let's believe. Let's receive. Let's trust in Him. कोणा लागीं सुम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सुम्या वचो आमी तुजे लागीं आसात पुत्रां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या पुत्रान म्हाका पवित कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सुम्या म्हज्या सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सुम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून आसरो सोदून तुजो आयला. सुम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय सुम्यान आमकां सांगलां ताचे चडशें आयिल्ल्या कोणाकच तो खाली हातांनी पाटी नडिना. बापान आपयलेले सक्कड म्हजे चडशीं येतले.
म्हज्या सरशियेंतल्या हांव कोणाकच कितें पयस करिना म्हणटा जो आमच्या वंजलान अवस्वर स 30 आनी 7 वळ समयाचेर आज दीस आमी गेल्या समयाचो मोग ताची काकुळट आमी भोगया आपण हांवें ताची बेसांवां आज आमचे खातीर आमी मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमच्या भुरग्यां खातीर युवसनां खातीर आजारी जोडी कश्टां संकश्टांत आशिल्ल्या समेस्तां खातीर मागया प्रत्येक तरान आज सांजूद तो पात्रोण सांज जावन आसा दी ऑफ दी होपलेस केसीस पुरवसो सांडलेल्यांचो निराश जाल्ल्यांचो देस्पोर कंगाल जाल्ल्यांचो आज आमी तसल्यांक आमी देवाक सांजूतात देवा मुखांतर पेटोवन दिवया समर्पण करया तांच्या जिवितान बरवसो पातयेनी आनी कितें समय दिता पवित्रात्म्या मुखांत आमचे थंय वस्ती करचो तो तसो मोग आमच्या काळजान दराळ वतलो परत तांकां जाय कृपा दी म्हणून तांकां आपोडूं बरें करूं म्हणून चड तांच्या वायटतान संकश्टतान हर एक बांदपास बंदडेतान परिस्थितीतान उबारो म्हणून आमी मागया आमच्या संवसारा खातीर मागया इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये आसचें तें झूज बेगीस थांबचे खातीर शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर रशिया युक्रेना मध्ये आसचें झूज आमच्या भारतान मनी प्राण कश्टांची आमची भाव भयणी तांकां शांती समाधान लाभो सगळो संवसार आमची पवित्र सभा हर एक आमच्या मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक समयाक समर्पण कर ताची कशी योजना जारी जावं हर एकल्यानी समयाक वळखो समयाक लागीं सरो ताच्या गोपान ताच्या मोगान जियो आमी आज समेस्तां खातीर मागया तो समय आमकां जिवीत दिल्लो वरून ओम तुझ्या बापान जिवीत जोड दिल्लो कोर्सार जीव दिल्लो आमकां सैत दिल्लो ताचें जिवीत ताचें सैत आमचें जावं लेट्स प्रे तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्याच्या गोपान मोगांत आमी आज रावतना आमी मागया आमी त्या सवां खातीर आज जल्मा दिवसाचेर करची एंथनी मेंडोन्सा गोवा नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा अंधेर ईस्ट काजाराची एनिवर्सरी जेरोम आनी मोनिका सिक्वेरा ताने वेस्ट 49th वेडिंग एनिवर्सरी जेसिंता आनी बर्नार्ड लॉ कंजूर मार्क अर्गांदी आमकां विचारला गिल्बर्ट सिक्वेरा दड्डना गुड्डे गॉडविन पिंटो अशोक नगर दोरोती तावरो पुत्तूर रजनी फुटाडो मुल्की वलंकनी मायेच्या मनाक फ्लॉसी पिंटो कारकोळ सांतोनीच्या मनाक जुलियाना सरावा मालार तशेंच दोरोती तावरो विविध सवा आमी आज बडयता हांगासर आयिल्लीं आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया आमच्या विविध रितीरां खातीर मुखला दिसांनी नोव्हेंबराच्या 3 तावन 5 3 तारीख संजेर 4 वरार तावन 5 तारीख दनपरां पर्यंत काजारी जोड्यांची विशेष रितीरां हांगासर आसा उपरांत नोव्हेंबराच्या 20 आनी 7 तावन 30 तारीख 27 to 30 healing and deliverance in English Bangalore town Brother Christopher Father Francis तांचो पंगड येवचो आसा त्या रितीरे खातीर आमी मागया मुंबयंत आसच्या A Lady of Health सहारांत 3 दिसांची विशेष कारिज्मातीक रितीर नोव्हेंबराची 12 13 14 3 दीस
सकाळी जावन संजे पर्यंत रितीर आसा त्या रितीर खातीर विविध आमच्या ह्या मंदिराच्या समेस्तांच्या गरजां खातीर आज आमी मागया. देवा दिन जाल्ल्यान समय उडास करता. Patrick D'Souza, Mudarangadi, John De Saurva, 5th death anniversary, Teresa Cardoza Belman, Cyril and Monica D'Souza, Canada, Dolphy and Gladys D'Souza, Canada, Walter and Rafael D'Souza, Canada, Kudman Sarlangati Raida and Cyprian Desa, Canada, Philip and Timothy Desa, Canada, Kudman Sarlangati, Cyprian and Aida D'Souza, Aida Desa, Canada, Devadin sister Jacinta and sister Lucia Pinto, Mangalore, Santan Barbosa, Kolalgiri, 5th death anniversary, Priscilla D'Souza, Dubai, Rita D'Souza, Udyavar, Zita Quadras, Bangalore, Marceline Pinto, 85th birth anniversary, Beltangadi, 25th death anniversary, Peter D'Souza, Mangalore, Devadin Joseph and Teresa, Dubai, Kutman Srilankati, Regina Pinto, KPT, Mangalore, Devadin Albin and Lawrence Santumair, Katipalla, Kutman Srilankati, Regina Pinto, 2nd month's mind, Albert Seravo, Thane West, Devadin Naveen Roshan Manages Kasia, 1st death anniversary, Father G.W. Vas, 1st death anniversary, George D'Souza Mudarangadi, Devadin Mary Das, Tallur, Rosie Siquera Chakala, Kutman Srilankati D'Souza, Ani Siquera Kutman Chakatir, Albert Siquera Chakala, Rock Pinto Mahim, Sabina D'Souza Kutam, Lawrence D'Souza Kutam, Mabel Rodriguez Kutam, John Anna D'Souza Kutam, Leo Vegas Kutam, Charles Rego Kutam, Carmen Loba Kutam, Annie Mam Kutam, Anthony Alice D'Souza Kutam, William Marcin Arana Kutam, Kudman Srilankati, Wilson Kanijar, Maurice Montero Kutam, Baptist Mendonça Kutam, Nirmala Fernandes Kutam, Inas D'Souza Kutam, Wilfred Louis D'Souza Kutam, Tashens Raymond D'Souza Kutam. Ya तस्सावन सवे आमची मागणी सुमी आमगुटवया एक घडी आमची दोन्ही हात आमी वयर उबारया आणि सवर गरजां खातीर निरंतर स्तुती करून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Lord. अर्गां तुका सुम्या होळां तुका सुम्या बेसांव आमचे हजार हजार जाल्यार एक आमचे सुम्या आमचे त्या सवा मागणी सगळे आशीर्वादीत कर. सवर आमचे रतिर्यो हे मंदिर सुम्या तूं आशीर्वादीत कर. तुझ्या नावान सुम्या आशीर्वादीत कर. तुझ्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर. सांज सूद आनी सांज सिमांच्या मजतीन सुम्या तुजी बेसांवां करपा आमचेर हर एक म्हणजे कुटुंबाचेर कोण सुम्या आराधनात भाग घेता तुका उलो मारता सगळ्या संवसाराचेर तुवें आमच्या बेसांवां आमच्या गांवाचेर मनीपणान कश्टांच्या पवित्रान कश्टां संकट आसल्यांचेर सुम्या तूं धाड. बेसांव घाल. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, thank you. Devi galia, sumech besaw amin zon gavya. Praise the Lord, hallelujah. अर्गां जेसो, होगलाब जेसो, जय जय जेसो. म्हजें नांव बेनेडिक्ट मस्तेरेनस. हांव बीजे पिरगजीची. म्हज्या घोवाक हुशार नासलें. तुमकां गोत आसा हेपेटायटीस बी जाल्लें. पूण आमी देवा हांगा लास्ट मार्चांत आमी हांगा आयिल्लें. पाद्रपा कडेन सांगिल्लें. तें पाद्रपान आमकां सांगलें काल देवाच्या मजतीन मातें गुण जायचे शिवाय वखदांनी गुण जायना म्हणून. पूण आमी सदां ते रडोन म्हणल्यार बरें मागतल्या. संजेचे आमी आराधना संजेर घालून मिसांनी आमी करतल्या. पूण देवान आमचेर दया दाखोवन आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला, नेगेटीव आयला. त्या देखून हांव आतां धन्याय देवाक अर्गां दितां. दुसरें ह्या रेतेरेक आमी आयिल्ल्या. आमी एक साक्षी जाय म्हणून आमी आयिल्ल्या. साक्षी दिली आनी रेतेर आमकां ही बारी बरी जाली. ह्या रेतेरे वरवीं आमकां आत्मीक, मानसीक आनी कुडीची हर एक भलायकी आमकां मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका धरणीर बसूंक जायनासलें. दिंबी घालून आसतना कितलोसो थेंब जाल्लो. पूण ह्या वेळार म्हाका आज दिंबी घालूंकय जाली आनी धरणीर बसूंकय जालें. हांव देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord, hallelujah.
गीत देवगाना बुक अंता हूँ गीत नंबर ये 8 522 पेज नंबर 22. Gaviano ye gitami Navariami amcha sumya Vandunta ka bhakti nami Harsiyami amcharaya Tale ubaru sumya karsiya Hatvai ubaru Taka Bob Maria Sarvami Melo Taka Varniya Upkarang Tacha Argami Divya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्ततय मोगाच्या भवनाने बहिणीनो पवित्र सभाईच्या दिसा भगवंत सिमाव आणि सांजूद देव हांची परब आचरसिता धर्मदूत जावन विशेष रितीन जेजूचो पाठलाव करूंक आणि जेजून तांच्या जिवितांत ताचो पाठलाव करूंक केल्ली विंचवण पुर्तेपणी स्वीकार करून आपले जिवीत देवाच्या राज्या खातीर ते समर्पितात तशेंच आयच्या दिसा आमी आयकुची वाचपा आनी देवस्तुती आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्ली विंचवण पुर्तेपणी देवाक मानतात असली आनी भावार्थान बळादीक आसली जावन जियोंक देव आमकां पावणे दिता देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसान आमचें मिसांव करच्याक आमच्या जिविताच्या साली मुखांत सोमयाचें उतर हेरांक परगडच्याक आनी सर्व रितींनी भावार्थ जो आमकां दिल्लो आसा जिवाड रितीन सदांच जियोवच्याक सोमी आमकां पावणे दिता जायते फावटी हे दिशेन चिंता पाठोवंक आनी आमचें जिवीत जियोवंक आमी चुकोवन पडल्या त्या सर्व सुखी खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Madeva kusargi Ani shanti tachai संसारी सर्वेस्परा देव सर्गींचरा सर्पद्वेदार देवापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकुत तू बापाच्या भुजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा धर्मदूता वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केले तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखोंक पावो आनी अशें आख्खे पृथ्वेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलोन इफेस्कारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. हेर जातीची तुमी या फुडा पारकी न्ही परदेशी न्ही आतां तुमी देवाचे परजे सवे सहा नागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तूस ह्या बांदपाचो मुल्या फातोर ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत सोमयाक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचे मंदीर जायशे बांदून हाडल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता मळप ताच्या हाताचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. शब्द ना उतार ना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका देवा वाकणतां तूं सर्वेस्पोर म्हूण वळखतां. धर्मदुतांचो महिमेवोन समो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून कान तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो.
तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हडो लोकां समूह थंय आसलो. ताची शिकोवन आयकोंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय तीं आयलेलीं. देवसरांचे उपाद भोगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सर समेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां समोर ताका आपडूंक म्हणून ओरडतालो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सदांच आमच्या जिवितांत जिवीत बरें करच्या गरजेच्यो वस्तू वापरता आनी आतांच्या ह्या आधुनीक काळार आमकां ह्यो वस्तू पाठोवची सबार शॉपिंग मॉलां आसात आनी थंयसर 2, 3, 4 माळयांनी हर एक आमच्या उपयोगाक गरजेच्यो वस्तू मांडून दवरलेल्यो विकरापाक आसच्यो आमी पळयल्यात. आनी थंयसर वचून आमी त्या वस्तू मदल्या एक म्हाका गरजेच्या वस्तूची विंचोवण हांव करता. ती म्हाका बरी आसूंक जाय, म्हज्या उपयोगाक ती सदांच येवंक जाय आनी हर एक रितीन म्हाका म्हज्या गरजेंत पावचे तसली वस्त ती जावंक जाय. जर तर ती वस्त बरी ना, म्हाका बरी लागोंक ना, म्हज्या मतीक पसंद जावंक ना, तर ती हांव विंचिना. जर तर आज वांजेलाचें वाचप आमी आयकलें जाल्यार मागणें करून जेजू दोंगरार तावन सकयल येवन आपणाचो पाटलाव करूंक गरजेच्या धर्मदूतांक विंचता. विविध कालेटींनी विविध व्याप्त करनासचे विविध चिंतपां आनी निर्धार घेवन आसच्या व्यक्तींक तो विंचता. पूण तांचे थंय सर्व रितींनी देवाचें राज्य परगडचें, देवाचें उतर सगळ्या लोकांक परगट करचें चिंताप आसा आनी त्या खातीर ते जिवीत तांचे समर्पूंक शकतात म्हणलें चिंताप आठोवन जेजू तांकां विंचता. आनी त्या खातीर हर एका धर्मदूताच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार तांचें जिवीत सोम्याक समजून घेवंक आनी अर्थ करून काण घेवंक ते वेळ काडटले जाल्यार ताच्या जिवंतपणा उपरांत सर्गार चडण्या उपरांत हर एक रितीन तें देवाचें उतर आपल्या जिविता मुखांतर परगट करूंक पावलें. आनी त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आज देव एक आपोवणें दिता आनी तें आपोवणें जावन आसा आमचें जिवीत विंचलेलें. सर्व रितींनी आमी क्रिस्तांव भवार्थी जावन ह्या संवसारांत आमी विंचोवन करूंक ना. बगार देवान आमकां विंचल्यान तो भवार्थ जियोवच्याक. जशें धर्मदूतांक जेजून विंचलें तशेंच आमकां हर एकल्याक ताणें विंचल्यान न्हय म्हजी खुशी करच्याक, न्हय म्हज्या पसंदायेची सगळ्यो संगती करच्याक, बगार देवाच्या वाटेन सुमकोन देव कितें आशेता तें करच्याक. देखून जावंक पुरो म्हजो बेस, जावंक पुरो हांवें जिवितांत करच्यो संगती देवाक मानता तसल्यो जावंक जाय. त्या खातीर आयचें पयलें वाचप एफेसकारांक बरोवन सा पावलो स्पश्ट करता, आमी परकी न्हय, देवाच्या राज्याचे सहनागारीक. कित्याक देवाचें मंदीर जावन हर एक रितीन आमचें जियोवचें कर्तव्य जावन आसा. जर तर तें कर्तव्य हांव संपूर्ण करना तर खंडीत जावन देवान म्हज्या जिवितांत येवजिल्लें येवजन संपूर्ण करूंक हांव शकना. खाली म्हज्या चिंतपा खातीर वा हांवें निर्धार केलो म्हूण हांवें बेस विंचोवन वा म्हजे जिवितांतली सगळी व्याप्त करून हांवें जियेल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत ती तृप्ती आनी दादोसकाय लाभची ना. देखून हर एक रितीन हांवें म्हज्या जिवितांत देवान एक वर्ती विंचोवन केल्या, म्हाका एक क्रिस्ती भावार्थी जावन जियोवचें भाग ताणें दिलां आनी त्या खातीर देवान म्हज्या जिवितांत येवजिल्लें येवजन हांवें संपूर्ण करी जाय. ह्या दिशेन भगवंत सिमांव देशभक्त आनी सांजुदतात देव आपल्या जिवितांत करूंक शकले. हर एक रितीन जेजूचो पाटलाव करून ते गेले.
जेजून केल्ले मिसांव तांणी सर्व रितींनी समजून घेतलें आनी जेजूच्या मिसावाक तांणी साक्ष दिली. ताचे उपरांत जेन्ना तांची जबाबदारी उदेली हर एक रितीन आपलें जिवीत देवाच्या राज्या खातीर समर्पंक ते सकले. देखून आज मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना विशेश रितीन देवान आमकां दिल्लें वर्तें दायज नियाळया. देवान आमकां दिल्ली विंचोवण आमी सदांच मतीन दवरया आनी देवा खातीर देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवन सदांच देवाचो मोग हर एका व्यक्तीक आमी प्रगट करया. आमेन. गीत नंबर D8 541 पेज नंबर 41. जीवन मुझे सोमिया बोरते देने मकान संसारिया पैना जाऊं ये खरे बलिदान जेजू संगी भेटो दीदा हिलान कानी गोबावून दाका सोर बोदलू मासारता गोबावून दाका सोर बोदलू मासारता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसपेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा भगवान धर्मदूता सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्या आयकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशाक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्याजीर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजय तिचो पती भगवान दमदुता आनी आज विशेष करून सा सिमांव आनी जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे देवचे म्हाका फवना जोत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभारचें गीत गीत नंबर
21 पानसंख्या 58 पेज नंबर 58. Somia tuka semkatrekta येण्याक तुझ्या हांव राखून रावतां स्वागत तुका हांव भास दितां जिवीत मुजें समर्पितां. हुंड्या रुपार तुका आमी सेवतां तुजे सारकें जावंक आशेतां निरंतरी तुजी सेवा करतां तुजी सेवा करतां. प्रार्थुया. भौमोगाळ बापा भगेवंत सिमावानी जुदाच्या जैत्यवंत मरणापासून हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां बर आनी तांचे भाशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत गीत नंबर G3 पानसंख्या 69 पेज नंबर 69. दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्यान दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्याक आखेर पर्यंत. गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायांच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत क्रुसाचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.